अशी करचे असले रे आमकां भक्ताल आवश्यकता आसा. देव सांगता खंय भक्त आसा ती थंय वैकुंठ लोकावरी गोलोक वृंदावनावरी ते जाग जाता म्हणून. तशीच आमी आतां भीष्म देवालया बद्दल आमी चर्चा करता आसा ती डिस्कशन करता आसा ती एका सेशन नंतर एका सेशन प्रभुजी आमकां भारी लायकान एक्सप्लेन करता ती की भीष्म देवा लायफ इतलं स्ट्रगल आशिल्लें केन्ना तांकां तांगेल हाजे हे क्रेडीट मेळना तांकां एक्चुअली तांकां तांगेल योग्यता कितलो आसा तितली तांकां हे मेळना जाल्यार ते देवान कृष्णान तांकां हे केलें एक्नॉलेज केलें तांकां अप्रिशिएट केलें तांगेल स्ट्रगल तांणी एक हे केलें एक्सेप्ट केलें तांकां म्हणून तांगेल जीवन अशी इतलं हे आशिल्लें की एक साधारण मनुष्याक ते अर्थ जायना तांगेल जीवन पळयलें केन्ना धर्म पालन करता केन्ना धर्माचे विरोध करता अशी मस्त नमून स्ट्रगल आंतुल्यान तांणी अल्टिमेटली तांगेले देवाक एक प्रसन्न करचे खातीर देवाक एक प्रीती दाखोवचे खातीर तांणी पुरा स्ट्रगल तांणी एक्सेप्ट केलो. ताजे आमी विप्रसुदामा प्रभूक विनंती करता की तुमी हे मुखार सून व्हरा हे सेशन. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. पुराजनाक आयचे सत्संगाई पुराजनाक स्वागत आसा. धन्यवाद वेणी माधव प्रभू खातीर इतली सुंदर कीर्तना खातीर. सगळे JSB भक्तवृंद टिमाक कृतज्ञ आसात आमी की तांणी एवरी संडे हे सांजवाळा विंगड टॉपिकार सत्संग आयोजन करता आसता ती आनी आमकां हे 1 घंटा जाल्यार खातीर वय देवान हे दिव्य अशी लीला जन्म कर्मचे मे दिव्यम देवान भगवद्गीते सांगचे आसा ते दिव्य लीला आयकुनूची आमकां भक्तीन तूं मुखार सून वचून आमगेल जिवनांतू हांतू कशें शिक्षित अशें आसा ताजेर प्रेरीत जावन आमगेल ओन लायफांत अप्लाय करून आमगेल जिवनांतू आमगेल सिच्युएशनांत आमी हे सिद्धांत हे आमी कसं आयकतात आमगेल शास्त्रांत ताका कशी आमी एक आमगेल जिवनांत अप्लाय करून ताका भक्तीन मुखार सून वचेता. सो हे दिव्य लीला भीष्म देवालय कृष्णालय आनी हे पुरा देवाल भक्तालय महाभारत आदोकुनस भागवत मानतो अशी काणी ते आमी आजी आपास प्रयत्न करूया आयकुच्याक. आमी देवालयाक गुरुवर्यालयाक पुरा भक्तालयाक आनी भीष्म देवालयाक प्रार्थना करून घेवया की हे दिव्य लील आसा तांगेली आमकां मना वच तशी जावं आनी ते मना वचूनय आमकां तंतुल्यान आमगेल लायफांत अप्लाय करून आमगेल भक्तिमय जिवनांत मुखार सून वच तसले भाग्य दिवपा म्हणून प्रार्थना करून सून करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयच्या सेशनात पुरा जनाक पुनः स्वागत करता. स्पेशली पुरा कोण मालगड जन आसा ती तांकां नमस्कार घेवन करून तुमगेल परमिशन घेवन आयची सेशन स्टार्ट करतात. तो हे आमगेल कंटिन्यूइंग अ सिरीज आसा भीष्म पितामह 4 संडेज जालना हे 5th आनी नेक्स्ट संडे कंक्लुडिंग सेशन आसतलें. तांतूय आमी पळयता की भीष्म पितामहान आमकां दाखोवन दिला की जन्मांत कशी एक्टिविटीज करता वय जाल्यार हे आमी हे आमगेल देह त्याग करतान वय मृत्यू प्राप्त करतान वय शरीर सोडताना कशी भावना आसूं का ते आमी नेक्स्ट सेशनांत इम्पॉर्टंट सेशनांत आमी डिस्कस करूया. सो आतां आमी कंटिन्यू करूया आतांचे. लास्ट टायम आमी पळयलें की तांगेल कशी एक नमुना एक एडवान्स्ड रिलेशनशीप आशिल्लें म्हळ्यार एक विशेष रिलेशनशीप आशिल्लें देवालें तें आमी एक ब्रीफली रिकॅप करूया कसलें की तें मना वच तसलें पॉयंट आनी ते मना वेल्यार आमगेल लायफांत आमी ते कशें अप्लाय करूं येता तांगेल त्या क्वॉलिटीज
ते एकदम भारी इम्पॉर्टंट अस म्हणून सांगितलं. सो देवा भीष्म पितामह तांणी आम्ही लास्ट टाइम सेशनात पळयलेलें की भीष्म पितामह सांगता ती युधिष्ठिराक ताणें आशीर्वाद घेवचे येताना युद्धा वेळारी की हे युधिष्ठिर हांव रॉंग सायडार आसा मू फायटान तूं आनी कशें की कुरू राज्याचे तांणी मेगेल वैरी हांव तांगेल एम्प्लॉई सी म्हळ्यार हांव तांगेल कर्मचारी सी तांगेल ओट्टू आसूं का हांव म्हाका गोत्त आसा जाल्यार मेगेल हांव ड्युटी बाउंड आसा बाउंड बाय वेल्थ म्हळ्यार हांव तांगेले दुड्ड घेता तांगेल खातीर काम करता न्हय म्हणून म्हळ्यार भीष्म पितामह तांगेले इतले एक नम्र भावन आशिल्ली की तांणी त्या टायमार सांगीत आशिल्लें की हें देवाल मनांत अशी जावका जाल्यार तांणी केन्ना तें सांगचें वचचें न्ही ती म्हळ्यार कोण की एक भक्त असतात पण जेन्युइन तांणी कसनय तांगेले एक सेव केल्यार तांकां ताजी क्रेडीट नाका म्हणून भीष्म पितामह दाखोवन दितात. विंगडकन सामान्य जावन जिवनांत तूं आमी कसनय केल्यार आमकां ताजी क्रेडीट जावका 10 जाणां कळका म्हूण आसता जाल्यार भीष्म पितामह तांणी इतली गुह्यतम सेव केल्या कृष्णाली जाल्यार तांगेल मनांत तूं एक पंतावय विचार नाशिल्ले की पुरा जना कळका की हांव कसन महान सेव करता असं म्हणून. आणि आमी पळयत की भीष्म पितामहान कितले व्हड सेव केल्या म्हळ्यार कशें जालें की पुरा जनाल मनांत वचुका केन्ना भक्तींत मुखार वचुका जाल्यार की देवूच आमगेले एक रक्षण करतलो म्हणून. विंगड कसनय सिच्युएशन असो आमगेल फॅमिली असो आमगेल दुड्ड असो आमगेल हेल्थ असो आमकां मस्त सकट विशया निमित्त आमकां अहंकार येवचे पुरो जिवनांत की हा ना म्हगेलें दुड्ड आसा म्हगेलें हें आसा म्हगेलें स्ट्रॉंग फॅमिली आसा जाल्यार देवाक ते इस्टॅब्लिश करता आशिल्लें म्हळ्यार देवान कसं नाही येयलें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी आनी धर्म म्हळ्यार कसं ना की आमकां मनांत वचुका की कोणी ना हे आमगेल जिवनांत देव मात्र एक रक्षण करतलो आनी ते सनातन जावन आशिल्लें आमगेल ते एक योग म्हळ्यार आमी त्या देवाले सनातन जावन आशिल्ले ते अंश आनी देवू आमगेल रक्षण करता ते पुरा जना कळका न्हय. आता त्या टायमार महाभारता टायमार आमी पळयल्यार सगळ्या भुमीन तूं भीष्म पिता म्हणजे कोणी पॉवरफुल ना तशिल्लीं ती कसं जाल्यार तांगेलें म्हणजे एज्युकेशन कोणाक नाशिल्लीं. आमी फुडें सेशनांत पळयलां तांणी तांगेल सगळें एज्युकेशन युद्धा विशय शास्त्रा विशय तांणी स्वर्गा वचून केलेलें. गंगा मातान तांकां स्वर्गा व्हेलेलें पुरा व्हडोड ऋषी मुनी अंडर तांणी शास्त्र विद्या हें पुरा शिकून काडलेलें आसा आनी तांगेल्या कितलेशील शक्ती पळय ते कोणाले नाशिल्लें. ताका भीष्म पितामहाक देवाल व्हड एक सेव करता आशिल्लें की कोणी कितले पॉवरफुल असो देवाल सायड नासल्यार तांकां रक्षण करूं जायना म्हणून. आनी तांणी पळयल्यार भीष्म पितामहान त्या टायमार आनीक एक व्हड योद्धा म्हळ्यार तो देवालो अवतार आशिल्लो परशुराम तांकांय ताणें पराजीत केला युद्धांत म्हळ्यार ते क्लियर आशिल्लें की भीष्म पिता म्हणजे कोणी पॉवरफुल योद्धा शक्तिशाली योद्धा ते भूमीर ना म्हणून. जाल्यारीची देवा कसन दाखोवंक आशिल्लें भीष्म पितामह तसं पॉवरफुल योद्धा तुमगेल सायडा आसच्या पुरो जाल्यार तुमी मेगेल सायडा नातल्यार धर्मा सायडा नातल्यार भीष्म पितामहाल पॉवर वय तुमकां प्रोटेक्ट करना म्हणून देवान प्रोटेक्ट करचें म्हणून. आनी देवाक हें प्रूव करचे खातीर एक वॉलंटियर जावंक आशिल्लो आनी भीष्म पितामहान तें वॉलंटियर केल्लें. अशी ताण दाखोवन दी न्ही 10 जनांक की हें देवाल मनांत आशिल्लें ताजे खातीर हांव हें सेव करता असं म्हणून. तांणी तांगेल कर्तव्य रुपार सांगलें आनी तांगेल भावन पळयात तांणी युधिष्ठिरा सांगता ती की हांव हिंदीन सांगतात पळय मैंने तो उसका नमक खाया है म्हणून म्हळ्यार कुरू राज्याचे तांणी म्हाका तांणी मागीर पोशण केलेलें आसा ताका हांव तांगेल खातीर लढाई करता म्हणून. एक्चुअली तशें कांय ना. एक्चुअली बद पळयल्यार भीष्म पितामहान कुरू राज्याल पोशण केलेलें आसा विपरीत तांणी सांगलें तांगेल भावन आशिल्ली. आनी दोनीच आमी इन्सिडेंट पळयत की द्रौपदी वस्त्रहरण जाताना इतली सकट भीष्म पितामहान जाव केल्यार राबयत आशिल्लें जाल्यार तांतूय पळय तांणी सांगलें की एक सिच्युएशन अशी क्रिएट केली आपास कांय उरलय नासी की देवान येवन रक्षण केल्लें आनी आपास तांणी तें देवाल सेवेंत भाग घेतलें. खंयची सेवेंत की त्या प्रिंसिपल इस्टॅब्लिश करचे ते सिद्धांत ताचेर पुरा जनाक मनांत येवका हें शास्त्र गोतस की हें शास्त्र महाभारत भागवतम अनादी काल ते जन ताची पठण करतली पारायण करतली हातूंत देखून शिकतली ती. आनी हातूंत देखून कसन शिकयत आमी की भीष्म पितामह असो कोणीय असो द्रौपदी
ते कसन ते लिहिलेंत आमी कसन शिकता ती की कृष्णान मात रक्षण करूं येता म्हणून. भीष्म पितामह तसो पॉवरफुल पर्सन असल्यार वय कृष्णान येवन रक्षण करका पडलें. आणि ते सिद्धांत ते इस्टॅब्लिश करच्याक ते जना मनावश तशें करच्या खातीर भीष्म पितामहान कृष्णाले विरोधी पक्षाचे भाग घेतलो म्हणून आमी पळयत. कसं जालें की तांणी हें पळय न्ही आत्तां जाल्यार सामान्य जेवण आसतना कोणाक हें गुह्य सिद्धांत आमी वैष्णव संघांत आसता ती तेन्ना आमकां भक्ती निमित्त तांणी आमकां सांगिल्लें तेन्ना आमकां हें पुरो मना वता. जाल्यार साधारण जेवण शिलेकचे पुरो ती पळय भीष्म पितामहान कांय कर न्ही मू कसन तांगेलें म्हळ्यार तांगेलें एक नमन नांव वायट जालें न्हय. सभेन बसून वयता न्ही इतलें मालगड जावनूय द्रौपदील रक्षण करनी तांकांय गोत तसं की मुखार तांगेलें रेप्युटेशन जन उलयतलीं तांगेले विशय जाल्यार तांकां ताजी कांय मनावर न्ही. तांगेल मनांत कसं नाशिल्लें नियमीत रावन तांगेल मनांत एकच की कृष्णाल गौरव वाडका, कृष्णाल कीर्ती वाडोवका, कृष्णाल आनी भक्ताले तो संबंध आस पळय ताजी कीर्ती वाडोवका. सो अर्जुनाले आनी कृष्णाल संबंधू, द्रौपदील आनी कृष्णाल संबंधू ताजी गौरव वाडयलो भीष्म पितामहान हें सेव करून तांणी मध्य येनासी. सो हो एक व्हड विशय. आनी दोनीच एक विशय म्हळ्यार तें एक भारी हें आमी आतां पळयलें एक स्पेशल रिलेशनशीप आसा. आतां हें कृष्णालें आमी लास्ट टायम युद्धांत पळयलें कृष्णू, अर्जुनू आनी भीष्मू हें कितलें एक विशेष लील आशिल्लें. कसं जालें की हांतू कृष्णू दाखयता की भक्ताल अधीन जावन पार्थ सारथी जावन अर्जुनाल सेव अशी केल्या कृष्णान म्हळ्यार भक्ताल खातीर देव सेव वय करता म्हणून. आनी देवान आनीक एक विशय दाखयल म्हळ्यार की भक्ताल रक्षण करच्याक ताणें तागेल स्वयं दिलेलें उत्तर वय तो मागशेता म्हणून. म्हळ्यार देवान प्रतिज्ञा घेतिली की तो लढाई करना, युद्धांत भाग घेना म्हणून. जाल्यार देवान कसन दाखयलें की हांव मेगेलें भक्ताल रक्षण करच्या खातीर मेगेल दिलेलें उत्तर देवान हांव पालन करना म्हणून सांगिल्लें. आनी आमी पळयत की देवाल आनी भक्ताल मध्ये केन्नाय एक आदान प्रदान आसता विंगड विंगड रसाचें. म्हळ्यार आमी पळयत कृष्णान वृंदावना येयले तेन्ना मस्त सकट रस तागेल भक्त आशिल्लीं ती. आमी पळयत यशोदा, नंद महाराज तांणी कृष्णाले आवस बापूस तें एक वात्सल्य भावांत आशिल्लीं. कृष्णाल कितले की सकट गोप बालक सखा आशिल्लीं ती तांणी सखा रसांत आशिल्लीं ती. सो कृष्णच पळय 100% तो अखिल रसामृत सिंधू न्हय 100% एवरी टायम देवाले अशी मूड आसता की ताका भक्ताल ओटो एन्जॉय करका म्हणून आदान प्रदान करून भक्तींत आनी ते विंगड विंगड इमोशन तांकां एक्सपिरियन्स करता देवाक. ते आमगेल हांतूय ती आमी देवाल अंश न्हय आमगेल हांतूय ती वृत्ती आसा. आतां आमी साधारण जावन पळयल्यार आमकां जेवण करता कसं खाण घेवका आमकां एक टायपाच नाका आमकां वरायटी जावका न्हय. कसं थोडे तिखसे जावका, एक स्वीट जावका, एक विंगड आमसें कसं जावका. ते वरायटी आसल्यार जेवण करतना प्रसाद घेतना आमकां लायक जाता म्हळ्यार वरायटी जावका म्हणून. तशींची देवाकय वरायटी ऑफ देव रिलेशनशिप्स आदान प्रदान करता वात्सल्य भावांतू, साख्य भावांतू. आनी तांतूल एक व्हड एक आनंद देवाक मेळटा. मस्त सकट रस आसा तांतूल एक व्हड आनंद मेळटा म्हळ्यार वीर्य रस म्हणून. म्हळ्यार कोणाले ओटे एक प्रकार लढाई करताना गंमत आसा म्हणून. आनी ताजे खातीर हें एक आदान प्रदान करची ते एक ब्युटी आसा पळय ताजी सुंदरता ते रिलेशनशिपांतू ते भक्तींतू हें लिलेन तो आमी पळयत. भीष्मस्तुतीन सांगतात न्हय भीष्मदेव स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञम. स्वनिगमम म्हळ्यार तुवें स्वनिगमम अपहाय म्हळ्यार तुगेलें उत्तर तूं ना जाल्ल्या म्हणके केल्लें मू. कसं जाल्यार भीष्म पितामह सांगता मत प्रतिज्ञम. कसं जाल्यार की भीष्मान सांगिल्लें दुर्योधनाक की हांव अर्जुनाक 9 दिवस खंडीत मारतलो म्हणून. मात एक कंडिशन घालेलें भीष्मदेवान कृष्णान मध्ये येवचें नज न्हय जे हांव अर्जुना खंडीत मारता म्हणून. आत्ता पक्कने अर्जुना मारनी तेन्ना भीष्मदेवाने ते वचन दुर्योधना दिलेलें ते फट्टी जाता न्हय. ताका
अर्जुनाक रक्षण करचे न्ही, भीष्मदेव मध्य आयिल्लो म्हळ्यार भीष्मान दिलेलें उत्तर वय ते बद आसूं का म्हणून स्वनिगमम अपहाय मतप्रतिज्ञम म्हूण तो देवाले रोवन रोवन उडगास करता म्हूण सांगिल्लें आसता भीष्मस्तुतींत. आनी हे 9 दिवस ते एंड जातना लास्ट टायम डिस्कस केलेलें भीष्म पितामह म्हणटात पळय एक प्रकार समाधींत असतात केतांनी ते देवाले दर्शन घेवन पळय देवान तांकां चक्र घेवन येवन मारूं असो देव कोपार आसा आनी भीष्मदेवा मारूं येतास देव जाल्यार भीष्मदेव खुशेरी त्या देवाल दर्शन घेतास कृष्ण म्हाका मारूं येतास म्हूण एक सामकी एक विचित्र वीर्य रस म्हूण येते की कशी एक प्रेमळ जावन ते विंगड रस आसत पळय साख्य भाव वात्सल्य भाव हांतूय भक्ताक आनी भगवान हे रिलेशनशिपांत वय पळय तांकां एक भारी आनंद येता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. ते आमकां मना वच्चे जायच ना कसले की हे इतलें एक प्रकार हाय स्टँडर्डाचे उच्च कोटीचे म्हणटात पळय हे रिलेशनशीप आनी भीष्म देवाले इतलें तांगेले जीवमानाचे हे हायेस्ट पॉयंट म्हूण येता. तांकां निमगेल्यार की आदोळ ते जिवनांत तूं पुरा पशी चंद दृश्य और तुमकां पुरा पशी खुशी जावची वस्तू कसन जालना म्हूण भीष्मदेवा निमगेल्यार तांणी सांगतलींची की तें एक दृश्य केन्ना कृष्णान ते रथा चक्र घेवन म्हाका मारूं आयिल्लो पळय तें दृश्य पळोवन म्हाका एक आनंद जालोलो आसा तसलो आनंद म्हाका केन्नाय जिवनांत जायनी. हें एक विचित्र दृश्य पूर्ण की कोणी मारूं येता आसा आनी तांतू आनंद जाता आसा कसले की भीष्मदेव जन्मा दोकोनूची तांगेली एक भावन आशिल्ली की कृष्णाल सेव करता म्हूण आनी तांकां गोत आसा की हे लिलेन तांणी भाग घेता आसत पळय की कृष्ण चक्र घेवन मारून येता आसा तांणी 2 वस्तू एक्सपिरियन्स करता आसा ती एक तर तांणी तांगेली प्रतिज्ञा दवरली देवान आनी दोन्ही म्हळ्यार देवान सगळे जगत त्या दाखोवन दिल्लें की कसले रुल्स रेग्युलेशन्स आसचे पुरो जाल्यार केन्ना म्हाका मागीर भक्ताल रक्षण करता पळय हांव कसले रुल्स रेग्युलेशन पळयना म्हूण. सो त्या सेवान तूं भाग घेवन भीष्मदेवाक एक आनंद येयलो आस पळय आनी ते कृष्णाल दर्शन ते लीला दाखयतना ताजे की कसले व्हड वस्त आसवे म्हूण हें एक आदान प्रदान जालें पळय भीष्मदेवाल आनी कृष्णाले त्याचे रस वीर्य रस म्हळ्यार एक प्रकार लढाय येता आसत तांणी जाल्यार तांतू तांकां एक आनंद येता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे मस्त सकट रस आसा ती प्रमुख जावन रौद्र रस अद्भुत रस श्रृंगार रस हास्य रस तांतून ते 12 रसांतू हे वीर रस म्हणून हे एक व्हड एक रस कशें आमकां वरायटी ऑफ फूड टेस्ट करता पळय आमसे तिकसे तशी कृष्णाक तागेले भक्तालो तूं विंगड विंगड रस टेस्ट करता अद्भुत रस कोणी देवा पळोवन अद्भुत हो हे कसलो बा देवा खुशी जाता काय ताका देवा दर्शन करतना पळय आमी देवस्थानांत वचून वय पळय आमी केन्ना देवाल मुखार येवन विग्रहा मुखार येवन आमी प्रशंसा करतात हो कितले चंद श्रृंगार जाला तें एक आनी अद्भुत हो कितले चंद हो देव तेन्नाय देव आयकता आसा म्हणून म्हळ्यार ते आदान प्रदान देवाल आनी भक्तां मदें आनी ते आदान प्रदान करतना देवाक कसन टेस्ट जावका पळय त्या टेस्ट देवा मेळका म्हणून भक्त त्या प्रकारार व्हॉलंटियर करतात देवाक एक पण ते वीर रस ते एक्सपिरियन्स करता न्हू सान आसतना गोप बालक आशिल्ली ती मस्त सकट वृंदावनांत तांणी कृष्णा लोट लढाई करता आशिल्ली ती कसले की कृष्णाक ते एक एन्जॉय करता ते लढाई करचें तशी ह्या प्रकारार पळोवं येता आमी की भीष्मदेवानय ते एक वीर रस कृष्णा कसले की कृष्ण ह्या युद्धांत पळयल्यार तुमी तो एडवायझर रोलार आशिल्लो युद्धांत भाग घेनाशिल्लो जाल्यार कृष्णाक ते युद्धा मदें तूं ते एक वीर रस ताका देवाक एक प्रकाराची आदान प्रदान करच तसले एक परिस्थिती आयली. आमी ह्या एक्झाम्पल एक घेव दृश्टांत की एक सांज चेडू आनी तागेले बापूस अशी लढाई करचे पुरोन ती आनी सांज चेडू अन्नाक और बापूसूक मारतल अशींची आनी तेन्ना बापूस एक्टिंग करता ओ म्हाका मारली म्हाका दुखता आसा आनी त्या चेडा खुशी जाता बद्द ते सिच्युएशन अशी आसा की चेडाक आनी अन्नाल बापूसूल ते फायटींग आसा ते शेक तांणी गंमत करून घेता आसा ती तशींच एक प्रकार गुह्यतम पॉइंटार पळयल्यार भायची दन्ना दृश्या पुरो की कसं की एक व्हड गंभीर युद्ध चलता असं म्हूण कृष्णाल आनी भीष्माल जाल्यार तांगेले त्या आंतरीक भाव पळयल्यार तांणी एक भक्ताले आनी भक्ती ते आदान प्रदान आस पळय ते भीष्म देवाले आनी कृष्णाल जाता आसा
आणि कृष्णान मुखार सुनेस्तान म्हळ्यार कृष्णाक वेपेट्टू लागेलो आणि कृष्णाल तोंडार पळय कपाळारी तोंडारी रगत येता आशिल्ली आणि हुमय आशिल्ली म्हळ्यार त्या युद्धभूमीर शाक असनो ते हुमय आस रगत आस काय आणि त्या युद्धभूमीर म्हळ्यार इतली धूळ उडता ते धूळ पुरा चिपकून गेल्या के देवाल तोंडारी नॉर्मली कोणाले तोंडारी रगत धूळ आणि हुम असल्यारी आमी ताके लागीं वचचें आसना ती कसले की ते विकार दिसतना जाल्यार भीष्मदेव कसन सांगता की त्या देवा तुगेले दर्शन घेताना प्रसभाम अभिसासर मध्वार्थाम स भवतु मे भगवान गतीर मुकुंद म्हणून भीष्मस्तुती सांगता की देवा तू ते कोपान परसभम अभिससार तू कोपान मुखार आयलो कसल्याक मतवध अर्थम म्हळ्यार म्हाका मारू खातीर मुखार सून आयलो तें दृश्य पळोवन भवतु भगवान गती मुकुंद भवतु मे तसल त्या देवा हांव तुगेले तर उडगास करतास म्हणून भीष्मदेवा सांगतास सो ह्या एक देवाल आनी भक्ताल मध्ये पळय आदान प्रदान तांतू एक भक्ताक आनी देवाक कसन एक आनंद मेळटा पळय तें विंगड ह्या संवसारान त्या आनंदाक ना होडना सामान्य जेवण पडलेल्यार आमी आमगे लायफान तू पळयल्यार तुमगे हॅपीएस्ट मोमेंट्स आता आमी 1 मिनिटा खातीर आमी इंट्रोस्पेक्ट करून घेवया जावं केलें आमी एक आत्मचिंतन करूं येता की आमकां निमगेल्यार कोणी तुमगे लायफाचे हॅपीएस्ट मोमेंट कसन आसतलें म्हणून तेन्ना आमी अशी कसन लेख आसना ती की आमकां इतलो दुड्ड मेळ्ळलो तो हॅपीएस्ट मोमेंट आशिल्लें ऑर हें मात आमी कसन मनांत येताली ती की आमगेल कोण फॅमिली परिवार और आमगेल कोण प्रेमळ जावन जन आसा ती लव्ड वन्स म्हणटात पळय तांगेल ओट कसन तें एक आदान प्रदान जालें पळय तें आमकां मन आवडटलें मेगेले आमगेल फॅमिली जनान हांव कसन की तांगेल खातीर केल्लें आनी तांणी खुशेर म्हाका एक्सेप्ट केल्लें तें पुरो आमकां मन आवडटा तशींच आमगेल फॅमिली जनांत और विंगड कोणी इतर मित्र आनी कोणी आमकां केन्ना आमी तांगेल ओट कसन आदान प्रदान करतना आमकां कसन एक खुशी जाता आमकां कल्पना वय करूं जायना की आमी देवाल ओटू कसन आदान प्रदान केले आमकां कसन खुशी जातली म्हणून सो भीष्मदेव अर्जुन तांणी देवाल ओट्टू नियमीत रुपारी 24/7 तांगेले आदान प्रदान जाता आशिल्लें पुरा टायम सो आमी एक तें पळोवं येता आनी आमी इतले तें कोपार आशिल्लो देव की देव तें चक्र घेवन सांगता काय हे भीष्मा हे सगळें युद्ध आस पळय तुगेल निमित्त जाता आसा केन्ना एक राज्यांत मिनिस्टरान कोण मेन मिनिस्टर आसता पळय त्या लेकार ते रायान डिसिजन घेवचें म्हणून आनी ही एक परिस्थिती जाल्ली तेंच्यांत हे युद्ध करता पळय म्हळ्यार तुवें पुरू राज्याक सम गायडन्स दिनी सम तूं एडवायस करनी ताजे निमित्त हे युद्ध जाता आसा तुका जीवन आशाकनच हांव तुका मारता आसा म्हणून कृष्णान येवन त्या कोपार सांगचें आनी हे कोपांत आसतना अद्भुत तांगेलें तें आदान प्रदान जाता आसा म्हणून तें पळोवं येता म्हणून सांगिल्लें तशींच अर्जुनूय मागीर कृष्णा सांगता की ना देवा हांव खंडितची फाल्यां भीष्मा मारतलोची तूं मुखारसून वचचें नजे म्हणून अर्जुन कृष्णा राबयता मागीर तांणी रात्री पास तांगेले कॅम्प येता ती दोन्ही कॅम्पांत कौरवाल आनी पांडवाल कॅम्पांत ह्यांचे एक इन्सिडेंट डिस्कस जातात की संजयला बा कृष्णांच्या क्रूडेला पुरा जन त्यांचे विषय उलयतात म्हळ्यार म्हणटात पळय ब्रेकिंग न्यूज म्हणटात पळय की पुरा जन तोचे विषय उलयता आसता ती सगळ्या दोन्ही कॅम्पांत आनी युधिष्ठिर कृष्णा येवन सांगता की कृष्णा आज तूं मध्य आयलो ताजे निमित्त आज आमी जिवंत आसा ती म्हणून म्हणजे खंडित भीष्म पितामह अर्जुना मात्र न्ही आमकां पुरा जना आज मारून घालता आशिल्लो म्हणून त्या म्हणटा तो आज शक्तिशाली जावन योद्धा जावन पुरा जना लोक लढाई करता आशिल्लो म्हणून अशी दिसता आशिल्लें युधिष्ठिरान सांगचें कृष्णाक की वरुण देव यमराजू आनी इंद्रदेव यमराज तर युधिष्ठिरूची यमराजाले हे यमधर्माले अवतार वरुण देव यमराजू इंद्रू हांणी पुरा जनान वे आयल्यार आज भीष्मदेवा राबोवचें जायनाशिल्लें जाल्यार तूं मध्य देव न्हू ते रायट टायमार समयार मध्य येवन अर्जुनाल रक्षण केलें म्हणून जाल्यार कृष्णा आजी पुणी वांचली ती हे भीष्मा नासते दोळतें आमी कसं करूं येता म्हणून न्ही युधिष्ठिरची दुख्खार आसता
कृष्ण युधिष्ठिराल मूड कळता म्हळ्यार कसन एक भावना अंतस्तो म्हणून आणि कृष्ण युधिष्ठिराल खांद्यार हात दवरतके आणि सांगतके हे राया हांव म्हळ्यार कृष्णाले उत्तर पळयात तुम्ही हे सांगतके हे राया हांव तुगेलो सेवक युधिष्ठिरा कृष्ण सांगतके तू आमगे लीडर तू म्हाका फाल्यां सांगल्यारी की कौरव जनांक पुरा जना पराजित करी हांव एक दिवस भितरी पुरा जना पराजित करता म्हणून कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता म्हळ्यार इनडायरेक्टली सांगता कृष्ण की कशी आज हांव रूल ब्रेक केला अर्जुना रक्षण करच्या खातीर मेगेल रूल कसं नासचे पुरो हांव प्रतिज्ञा घेतला आसचे पुरो की युद्धांत हांव भाग घेना म्हणून जाल्यार युद्धांत हांव भाग घेना ते मेगेल निज जावन घेतली प्रतिज्ञा जाल्यार तू मेगेल लीडर म्हणून युधिष्ठिरा कृष्ण सांगता तू म्हाका आज्ञा केल्यार की फाल्यां कृष्णा तू कौरवांक पुरा जना समाप्त करून सोडी हांव क्षणभर भितरी पुरा जना मान सोडता म्हणून तशें एक उतर आयकल सिकता पुरा जन कोण पांडव आशिल्लीं पण पुरा जन आयकून बशिल्लीं ते कॅम्पांत तांणी जय जय म्हळ्यार तांणी एक भिवूनशी गेलेलीं न्हू हाजी भीष्मा पळोवन तांगेल पुरा जनाल स्पिरीट आपास येता म्हणून म्हळ्यार देवान दाखोवन दिलेलें आसा की खंयची रायट मिनिटार कसं उलयल्यार जनाक एक प्रकार मोटिवेशन येता म्हणून कृष्ण दाखोवन दिता आणि कृष्ण सांगता की हे अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतल्यात की फाल्यां तो भीष्मा मारता म्हणून आणि आमकां हें मागीर गोत्त आसा म्हळ्यार ते पुरा जना गोत्त आशिल्लो विशय आशिल्लो की शिखंडीची भीष्माले मृत्यू कारण म्हणून सो आतां आमी कसं पुणी कोर न्हू सम प्लॅनिंग करता म्हणून कृष्ण अर्जुनाक आनी युधिष्ठिरा सांगता आणि कृष्ण आपास तांकां एक प्रकार सांगता कांय भिवचें ना म्हणून की अर्जुन मेगेल फॅमिली म्हणकेची संबंधी तो मेगेलो मेगेल प्रिय जावन आशिल्लो सखा तो आणि आता मेगेल शिष्य वय म्हळ्यार भगवद्गीता सांगिल्ली न्हू ताका आता तो मेगेल शिष्य वय ताका कसने परिस्थिती असो ताण सांगिल्लें उत्तर फट्टी जावचें साध्य ना म्हणून कृष्ण आपास पुरा जना आश्वासन घेता सगळ्या कॅम्पांत आणि युधिष्ठिराक कळटा वय कृष्ण तू सांगिल समजी ताका सांग की एक शिखंडीले आणि अर्जुनाल कॉम्बिनेशन असो का म्हळ्यार शिखंडी नाही ते भीष्माल मृत्यू कारण जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतल्या की भीष्मा मारतलो म्हणून सो तांगेल कसं की एक कॉम्बिनेशनान आमगेल स्ट्रॅटेजी असो का भीष्माक डिफीट पराजित करचे का म्हणून तेन्ना कृष्ण उडगास दिता की युधिष्ठिराक की तू आशीर्वाद घेवच्या पळय युद्धा फुडें तेन्ना तू भीष्मान सांगिल्लें न्हय की तुका कशी मारची म्हणून आमकां गोत ना पराजित करची म्हणून तेन्ना भीष्म देवान सांगिल्लें न्हय की ते टायम आयिल्लो तेन्ना हांव तुमकां सांगता म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता की युधिष्ठिरा ते आतां टायम आयलें युधिष्ठिर आमी वचून भीष्म देवा मेळ न्हू आतां ते निमगुका पडटलें ताका म्हणून ताका पराजित कशी करचें म्हणून ते टायम आतां आयलें म्हणून सो तांणी रात्री पुरा पांडव आणि कृष्ण कौरव कॅम्पांत वता ती भीष्म पितामह मेळच्याक म्हणून सो आमी पळयता ते फुडें युद्धाचें वातावरण म्हळ्यार आतां मॉडर्न डे स्पोर्ट्सा म्हणके आशिल्लें कशी क्रिकेट आणि फुटबॉल खंयचे दोन कंट्रीचे देशाचे खेळच्या पळोवन ती ते मॅच जाल्यार सुद्दां सांजवाळ तांणी ओट्टू आसा ती म्हळ्यार तितले रुल्स अँड रेग्युलेशन आशिल्ले सो त्या प्रकारान सांजवाळची टायमार तांणी एकल्या कॅम्पांत वय वता आशिल्लीं ती म्हूण तें पळयत भीष्म देवाक भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा स्पेशली तागेले प्रितीच देव कृष्ण येद्र आयले सीता दर्शन घेवन भारी खुशी जाता तांकां आणि पुरा जनार स्वागत करून तांकां कॅम्पांत तांणी निमगितात खंय युधिष्ठिराक हे युधिष्ठिरा तूं हांगा आयिल्लो आसा हांव तुगेले खातीर कसो करूं येता म्हणून तेन्ना युधिष्ठिराक इतलें मनांत दुख्ख आसा खंय म्हळ्यार तांगेले प्रिय जावन आशिल्लो मालगड न्हू भीष्म पितामह ताका कशी निमगुचें इनडायरेक्टली डायरेक्टली की तुका पराजीत कशी करचें पराजीत करचें म्हळ्यार तुका कशी मारचें म्हूण निमगुका न्हू आनी इतलें तांगेलें एक प्रिय जावन आशिल्लो संबंध आसा अशी प्रश्न कशी निमगू येता त्या मना लेखून दुख्ख जाता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार युधिष्ठिर तांणी डिस्कस केल्या म्हणके कृष्णान तांणी कॅम्पार डिस्कस केल्या म्हणके तांणी भीष्माक डायरेक्टली निमगितात के हे भीष्मा तूं केन्ना त्या युद्धांत आसा हें कसलें एक सोल्युशन येस ना ह्या युद्धांत तूं कसलें की तुगेल्या तूं आक्रमण करतना आमकां ते खंयचेय रुपारी आमकां युद्ध करचें जायना म्हणून आनी भीष्म सांगता की वय फुडें सांगलां ते सांगता केन्ना ते मेगेर हातान तूं शस्त्र आस पळय पांडवाल पक्षान विजयी जावचें साध्य ना म्हूण सांगता के मात आपास ते फूड सांगिल्लें कंडिशन तो आपास सांगता के भीष्मदेव की कोणाले हातान तूं
शस्त्र नातल्यारी हांव तांकां मारना. दोन्ही कंडिशन कोणाले हाताक पांयाक जावं पेट्टू जाल्ले युद्धांत म्हणजे एक हात जावं डॅमेज जालो तांगेर ओट्टू हांव लढाई करना. कोणाक एकलो पुत्र असल एक परिस्थिती आसा ते क्षत्रिय फॅमिलींत की चेडू एक आसा तांकांय हांव मारना. आनी कोणी स्त्री आयल्यार तागेले येद्रावे लढाई करना. आनी कोणाले स्त्रीचे नाव आसा मनुष्य पुरो जाल्यार तागेले स्त्रिया म्हणजे नाव आसा तांकांय हांव लढाई करना. सो अशी मेगेल कंडिशन्स आसा मग ह्या पुरा उलयतना भारी प्रितीर उलयता आसा ती. ऑल्दो हें सिच्युएशन एकदम गंभीर आसा जाल्यार तांणी भारी प्रितीर उलयता आसा ती. आनी भिष्माक तांकां पांडवाक आनी कृष्णा पळयले सिता केन्नाय एक मना येवची के हे दुर्योधन आनी तागेले भाव वय हांगेले मणके आशिल्ले जाल्यार हे कितले चंद कोण हें पुरो चल येत आशिल्लें म्हणून तागेले मना येवची शिमके. आनी भीष्मदेव ओपनली सांगता की तुमगेले पक्षांत शिखंडी आसा. शिखंडीन म्हाका मारूं आयल्यार हांव रिटॅलिएट करना म्हळ्यार आपास हांव मारना. सो अर्जुनाक शिखंडीन मागशी येवन मेगेले वयर आक्रमण करूं येता. शिखंडीन मुखार आसल्यार हांव मारना म्हूण सांगता. सो त्या प्रकारे एक प्रकार दुखारी पांडव पुरा जन तांगेले कॅम्पा वतात रात्री. आनी वता वता अर्जुन कृष्णाक आनी तांगेले भावा सांगता की कसन एक दिवस आयल मुमू आयचो कसन उलयली आमी आतां वचून. आनी अर्जुना उडगास येता की हांव केन्ना सान आसतना खेळून येवन सीधा धांवन येवन भीष्माल पांयार वचून बसचें आशिल्लें म्हूण. आनी भीष्मान म्हाका पांयार बसोवन पोटोवन धरचें आशिल्लें आनी म्हगेले माथ्यार हात दवरून केसान खेळचें आशिल्लें म्हगेलें म्हूण म्हळ्यार केस सम करचें आशिल्लें म्हूण. आनी हांव तेन्ना सांगचें आशिल्लें अन्ना अन्ना म्हूण म्हळ्यार तेन्ना पांडू नाशिल्लो न्हय तेन्ना अर्जुना अन्ना म्हळ्यार भीष्म देवाक अन्ना बापूस म्हूण आपोवचें आशिल्लें. तेन्ना भीष्मान सांगचें आशिल्लें की हांव तुगेलो आज्जो म्हूण हांव तुगेलो अन्नी हांव तुगेलो आज्जो म्हूण. तेन्ना कृष्ण मात ते सिच्युएशन चिके करेक्ट करता की वय तूं सांगची हें प्रेमळ जावन आशिल्लें रिलेशनशीप वय जाता परिस्थिती अशी आसा की आनी आमगेलें तूं तुगेलें कर्तव्य उडगास दवरका आनी तूं काल घेतिल्ली ती प्रतिज्ञा त्या मनान दवरका. असल पुरा भावनात्मक जावन तूं तुगेलें युद्धांत कसं उण करूं नज म्हणून. आनी कृष्ण त्या टायमार बृहस्पतीन त्या स्वर्गान सांगिल्लो तो एक वाक्यान सांगता की कोणी प्रितीच मनुष्य असो मालगड मनुष्य असो केन्ना कोण तुमकां मारूं येता पळय तेन्ना आमी तांगेर लढाई करची आनी तूं कसले मनान तूं कसले दवरूं नज आमी लढाई करूंकाच म्हणून. कोणी आमकां मारूं आयल्यार आमी आमगेलें रक्षण कोण घेवका म्हूण कृष्ण अर्जुना सांगता काय बृहस्पतीन मागीर अशी सांगिल्लें आसा म्हूण. आनी भीष्म दुर्योधन कौरव अधर्मी जनाल सायडांत आसा. सो तूं आमी कसले लेखचे नज म्हूण. आनी हेंच पुरा दृश्य पळय संजयाक ती दिव्य दृश्टी आशिल्ली न्हय. संजय हें पुरो जाता आसा म्हळ्यार संजय म्हळ्यार एक प्रकार लायव्ह टॅलिकास्ट करता धृतराष्ट्राक कसन कसन जाता आसा म्हूण युद्धभुमींत अशें अशें जाल्लें म्हणून संजय सांगता काय. तेन्ना धृतराष्ट्राक भारी एक आयतो हो भीष्मान अशें जातलें फाल्ल्याक म्हूण. आनी संजय तांणी तें हस्तिनापुरांत तांणी त्या पॅलेसा भितर बसून आसत न्हय तेन्ना संजय तें भीष्म देवालें सिंहासन पळयत काय. आनी त्या सिंहासना पळोवन तांकां ते उडगास येता काय म्हळ्यार सगळे टायम राज्यान तूं त्या सिंहासनार बसून कशी त्या भीष्म देवान राज्य चलयलेलें आसा कशी डिसिजन दिता आशिल्लो. आनी आतां ह्या युद्धा नंतर त्या सिंहासना बसच्या कोणी ना ती म्हणून संजयाक वय भीष्माले म्हळ्यार भीष्म देव अशें आशिल्लो की पुरा जाणां तागेले खातीर भारी एक प्रितीची भावना आशिल्ली. सो तांणी डिस्कस केल्या म्हळ्यार धांचे दिवसाची वॉर सुरू जाता आनी धांचे दिवस तांणी प्लॅनिंग केल्या म्हणजे शिखंडी मुखार येता आनी भीम आनी अर्जुन मागशी आसता ती. आनी भीम आनी अर्जुन मागशी आसता ती मात दुर्योधनाकय गोत्त आसा कसन की आज प्लॅनिंग चाल आसा म्हणून. आनी दुर्योधन मस्त सकट तागेले सायडार जेना आनी दुशासनाक भीष्म देवाल मुखारी दवरता. तो भीष्मदेव शिखंडी पळयले सिताक कुडले सांगता काय तूं कोणीय आसा ह्या जन्मान तूं म्हाका फुडें जन्मान तूं कोण म्हूण गोत्त आसा तूं एक स्त्री आशिल्ली आनी हांव तुगेले लढाई करना म्हूण भीष्मदेव शिखंडी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना शिखंडीन उत्तर दिवचें आसके तूं म्हगेलो लढाई करो करनाशिरा पळय हांव आज तुका मारून घालतली. केन्ना तूं सगळे दरबारांत तूं द्रौपदी तशें स्त्रियाचे अपमान जाता नुतप आशिल्लो तुगेले तशें
पुरुषाक मारूकाची म्हणून शिखंडी त्या युद्धभूमीर सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. तुका मरण दिवूक हांव आनी हांव मरण दितल तुका म्हणून शिखंडी सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हें पुरा उत्तर उलयता आसतना मस्त सकटच्यान मध्य येता ती अर्जुन आनी भीम कोण कोण मध्य येतात तांकां मारूसूर करतात आनी अर्जुन आनी भीमान ओट्टू लढाई करताना तुम्ही पळयत की येद्रा कितलें म्हळ्यार कसन एक प्रकार व्हड युद्ध जाता आशिल्लें म्हणून. आनी भीष्मान वय एक तांगेल पराक्रम दाखयता आनी कोण कोण मुखारसून येतात पांडव सायडा देखून तांकां तो पुरा जना म्हापशे मारून सोडता म्हणून. आनी ही परिस्थिती पळयतना दुर्योधन येवन भीष्मदेवाल म्हळ्यार ताका एक भंय सूर जालना की आतां भीष्मान नातल्या कसन जातालें भीष्मान नातल्या कसन जातालें. कुडले येवन भीष्मदेवाल लागीं येता की दुर्योधन हे परिस्थितींत आनी सांगता की तूं आमगेल रक्षण करीत भीष्म पितामह तूं युद्धांत आसूं का कसनय जावं तूं युद्धांत सोडनाका आमगेल तूं रक्षण करचें तूं प्रतिज्ञा घेतिल्ली आसा. तेन्ना भीष्मदेव सांगता की हांव युद्ध जावचे पयलीं फुडें हांव तुका सांगिल्लें की दिवसांत मिनिमम हांव 10,000 जना पुणी मारता म्हणून आनी आज 9 दिवस जालना प्रतिदिन हांव 10,000 जना किंवा चड जना मारला म्हणून भीष्मदेव सांगता काय दुर्योधनाक. आनी सांगता काय आज हांव आपास तुगेले आत्त प्रतिज्ञा घेता की आज हांव एक पांडव आपुणी मारतलोची नजे हांव मृत्यू घेता म्हणून आपास तागेले एक दुर्योधनाला एक पंता स्पिरिट म्हणतात पडला. तसं की भीष्मदेवान कसं प्रतिज्ञा घेतल्यार दुर्योधना भारी कॉन्फिडन्स येता जाल्यार भीष्मदेव प्रतिज्ञा घेवन केन्ना मागशे ना म्हणटा गोत असो. मात आपास ते युद्धांत म्हळ्यार पुराजन हेकड तेकड वता आसता ती तेन्ना आपास शिखंडी आनी दुशासना लढाई जाता. अर्जुन दुशासनाक एकदम अटॅक करून म्हणटात पळय ताका धांवडोनू सोडता तागेले रथ कुडकी करता तागेले ओट्टू आशिल्ली जना मान सोडता आनी दुशासन मागशी धांवन वता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना धिंगड सायडान तूं अश्वत्थामा आनी द्रोणाचार्य लढाई करता आशिल्ली आनी ते आकाशांत कसन की चिन्ह दिसल्या म्हणके जाता की द्रोणाचार्याक आनी द्रोणाचार्य ते आकाशांत ते चिन्ह पळोवन सांगतात की अश्वत्थामाक की म्हाका कसन की एक मनान पेत्ता आसा की भीष्मदेवाक कसन की एक बाद जातली म्हणून हे चिन्ह पळोवन आकाशांत हे अश्वत्थामा तूं वस भीष्मदेवाले रक्षण करचें का म्हणून. तेन्ना अश्वत्थामा मस्त जना घेवन वत तो एकलो वचना आनी आपास वता म्हणून सांगिल्लें आसा. मात अर्जुन एक प्रकारार बाण मारता आनी एक प्रकारार युद्ध करता की अश्वत्थामाय न्ही तागेले ओट्टो येयले जन पुरा जन धांवन वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या टायमार म्हळ्यार त्या मुडारी अर्जुन त्या दिवस लढाई करता आशिल्लो म्हणून. आनी केन्ना शिखंडी आपास भीष्माले मुखार येता काय आनी तेन्ना भीष्म आपास मारू सूर करना कसले की शिखंडीन मुखार आयल्यार भीष्मदेव ते युद्ध करना म्हणून. आनी शिखंडीन मुखार आसतना अर्जुन मागशीन तुल्यान मारता वत काय बाण कंटिन्युअसली मारता वत काय एक बाणा मागशी एक बाणा मागशी एक बाणा मागशी आनी ते भीष्मदेवाले शरिरांत देहांत ते बाण वता आसता काय अर्जुनान मागशीन तुल्यान एका मागशी एका मागशी एका मागशी एका मागशी बाण लागता आसतना भीष्मदेवांक ते आकाशवाणी जावन आकाशांत तांगे पुरा तागेले भाव आशिल्ले पळय ते अष्टवसू भीष्मदेव अष्टवसून तुला एकलो ताका अष्टवसू ते 7 वसू ताका आकाशांत दिसता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी अष्टवसू वय न्ही मस्त सकन व्हड व्हड महर्षी स्वर्गाचे तांणी पुरा जन भीष्माक आकाशांत दिसतात के आनी पुरा जन ओट्टू ताका सांगल्या म्हणके जाता की हे भीष्मा टाइम आयलें आतां तुगेलें हे जन्माचे एंड करचें म्हळ्यार समाप्त करचें समय आयिल्लो आसा. तूं लढाई केलेलें हें तुगेलें कर्तव्य केलेलें हे जन्मान तूं आतां पुरो हे टाइम आयलें म्हणून ताका आकाशांत तूं पुरा व्हड व्हड महर्षी तागेले भाव वसू अष्टवसून तुला तांणी पुरा जन ताका सांगल्या म्हणके जाता म्हणून दिसता. आनी त्याच समयार अर्जुन एक पंता 100 बाण मारता गे ठापनी ते भीष्मदेव आशिल्ले लागील पेट्टाक एक पंता मागशी जावन पडता म्हणून सांगिल्लें आसा भीष्मदेव. आनी अर्जुनान इतले बाण मारलेले के भीष्मदेवाला आंगांत की ते 2 बाणा मध्ये पडा अशें तांकां पुरा बाण लागिल्लो ते 2 बाणा मध्ये एक बॉट वची तितले ते जाग नाशिल्ले म्हळ्यार थोडो वय स्पेस असल्यार अर्जुन आपास एम करून ते थोडे आशिल्ले जाग्यांत आनीक एक बाण मारता आशिल्ले म्हळ्यार सगळे आंगारी एक सान बॉट वची तितले वय जाग नाशिल्लो तितले बाण अर्जुनान मारलेले आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी त्याच समयार कोण बगले नाशिल्ले पळय भीष्माले भीष्म म्हळ्यार दुशासन आपास येता के लढाई करच्याक आनी भीष्मदेव दुशासना सांगता के हे पुरा बाण येता आस पळय म्हळ्यार शिखंडी वय मारता आशिल्लो शिखंडील बाण आनी अर्जुनाल बाण कशी आसा म्हूण म्हाका कळटा आसा म्हूण भीष्मदेव उलयता आस के बाण लागताना
शिखंडील बाण म्हळ्यार लागल्यार कळना के लागला म्हणून कळना के जाल्यार अर्जुनाल बाण केन्ना लागता पळय इंद्राने वज्रा म्हणके लागता मेगेल आंगान तू म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाल बाणा खातीर भीष्म देवान 3 कंपॅरिजन दिवचे आसा इंद्राल वज्रा म्हणके आणि एक व्हड सर्पान चाबल्या म्हणके आणि खंयचे एक व्हड ब्राह्मणान श्राप दिल्यार कसन एक प्रकाराचे इम्पॅक्ट आसता पळय त्याची शक्ती त्या प्रकाराची शक्ती अर्जुनाल बाण आणत आसा म्हणून आणि तागेल बाण मेगेल आंगा लागता आसा आता म्हाका तें लढाई करची आनी मुखार शक्ती ना म्हणून अशें सांगता म्हणून दुशासनाक भीष्मदेव सांगता आणि अर्जुन मारता वता आणि एक समय येता की भीष्मदेव मागशी थाप्पांनी पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि भीष्मदेव इतले एक्सपर्ट आशिल्ले की पडता न्हय तागेलें मात तें पूर्व दिशा म्हळ्यार ते कशी पडता न्हय ते खंयची सायड आसूं का पळय मात तें शास्त्रा लेखार त्या लेखार त्या डायरेक्शनार भीष्मदेव पडता म्हळ्यार तागेलें मात तें पूर्व दिशार अशी तशी पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि त्या बाणाची शय्या म्हळ्यार बाणा वैरीची भीष्मदेव पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मस्त सकळ आकाशवाणी जातके हे म्हळ्यार भीष्मान पडले सिद्धा का हे भीष्मा तू आता सोडू जायना समय येयनी आनी हे दक्षिणा येना म्हळ्यार हे चांग समय न्हय हो म्हणून अशी आकाशवाणी जाता म्हणून सांगता तेन्ना भीष्मदेव त्या आकाशवाणीक उत्तर दितके म्हाका इच्छा मृत्यू आसा हांव आतां मेगेल शरीर सोडना म्हाका काय गोत आसा आतां दक्षिणा येनासा म्हणून भीष्मदेव आन्सर दिता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तितले कश्टान तुवें भीष्मदेवाल प्रेझन्स ऑफ मायंड कितलें आशिल्लें म्हणून आमी पळयता आणि तांणी हें एक दाखयलेलें आसा ह्या पॉयंटान तूं की परिस्थिती कशी आसो देवाल भक्तालें कशी जाल्यार ते चांग समयार देव अशी सिच्युएशन क्रिएट करता की देवाल भक्त चांग समयार देह सोडता म्हणून त्या प्रकारार एक एग्जाम्पल भीष्मदेवान सांगता ऑल्दो तांकां अशी सिच्युएशन जालना जाल्यार तांकां गोत आशिल्लें देवान अरेंजमेंट केलेलें आसा आणि भगवद्गीतेन देवान सांगल्या म्हणके योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतर आत्मन श्रद्धावान भजतो यो माम समे युक्ता तमो मतः म्हळ्यार हांव तूं भगवद्गीतेन सांगिल्लें पळय एक मतगतेन म्हळ्यार केन्नाय देवाल विशयी चिंतन करचें अंत आत्मन देवाल मनान तूं भायल्यान आमी कसलेय ड्युटी करच्या पुरोवती जाल्यार मेगेल भक्त योगिनाम अपि सर्वेषां पुरा पशी व्हड भक्त कोण मेगेलो की भितरीची हृदयान तूं मेगेल विशयी चिंतन करता आसतो केन्नाय म्हणून आणि कशी चिंतन करता श्रद्धावान भजते म्हळ्यार एकदम श्रद्धेन श्रद्धावान भजते यो मा सो भीष्मदेवान दाखयलेलें आसा की खंयचे परिस्थितीन तूं भायल्या रुपार तांणी कौरवाल सायडा आसच्या पुरोवती युद्धांत भाग घेवच्या पुरोवती कृष्णाले विरोधी जावन आसच्या पुरोवती हें नियरली अद्भुत जावन अशें की देवाल भक्तूची देवाल भक्ताक देवाक मारू आयिल आसत कसन एक भक्तू हो म्हळ्यार मात खंयचें आसल्यार देवान ते भीष्मान ते दाखोवन दिलेलें आसा आणि एक आयची लास्ट सेक्शनाची हें पळोवया की भीष्मदेवान तशी पडली सिद्धा एक प्रकारार ते सगळें युद्धभुमीर म्हणटात पळय कसले आवाज ना के म्हळ्यार पुरा जन इतली शॉक आवत्ता ती म्हळ्यार कोणाक अशी मन ना की भीष्मदेवा उटशी जातलें म्हणून कसले एक लढाई जावचे पुरो आणि कितलेय एक पक्षान तूं म्हळ्यार पांडवाक हानी जायना ती खंयची राया हाव जाय पडलेल्या जायना ताका हक्क पडलेल्या जायना अशी मस्त सगळं कॉम्बिनेशन आशिल्लें त्या युद्धांत तूं जाल्यार दोन्ही पक्षान तूं भीष्मदेवाल खातीर प्रीती आनी भक्ती पुरा जना खातीर आशिल्ली ताका पुरा जन एक प्रकार शॉक आवत्ता ती आणि त्या युद्धभूमीर कुडले न्यूज स्प्रेड जाता की भीष्मदेव पडला बाणाशय्यारी आणि ते आयकतरी मस्त सकट जन कौरवाल सायडान तशी न्ही पळय तांणी धांवन वतात की युद्धभूमी दोकून म्हळ्यार भीष्मान पडली म्हळ्यार आतां फाल्यां दोकून आमकां कांय चान्स ना म्हणून मस्त जनान त्या दिवसूय युद्धभूमी सोडून धांवली ती म्हळ्यार धांचे दिवस आपास नेक्स्ट डे तांणी 11 दिवस तांणी युद्धांत येयली ती भीष्मदेवान जातरी आणि दुर्योधनाकय भारी एक म्हणटात पळय अळशीक जाता म्हणटात पळय अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ ताका मनांत ते गिल्टी फिलींग आसता की भीष्मदेवाल कसन परिस्थिती जाल्ल्या पळय तागेले निमित्तच म्हूण ताका एक मनांत आसता कसं की भीष्मदेवान कितले पण ताका सांगला हे युद्धांत भाग घेवचे ना जेन्ना कोणाले बरेपण जायना म्हणून जाल्यार ताण एक प्रकार फोर्स करून भीष्मदेवाक हे युद्धांत तूं सेनापती करून मुखार सून पेटयलो सो ताका गिल्टी आसता द्रोणाचार्य
खंय आशिल्ले पळय ते रथारी बोध चुकून पडतके त्या दिवसू मागीर ताका उक्कोण भरतात के कॅम्पान तपास द्रोणाचार्याल बोध चुकून म्हळ्यार द्रोणाचार्याल आनी भीष्म पितामहाल ती एक मित्रता आशिल्ली ती बी एक अद्भुत आशिल्ली तांणी केन्ना ओट्टू आशिल्ली ती कितले वर्स घटल्यान तो ताका काय बोध चुकून तो पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी भीष्म पितामह खंय आसता थंय पुरा जेन्ना तागेली प्रदक्षिण करता ती पांय पडून म्हळ्यार रात्री आपास तांगेले कॅम्पा वची पशी फुडें पुरा जेन्ना भीष्म पितामहाल ताका प्रणाम करून मस्त जेन्ना दंडवत प्रणाम करून भीष्म देवाल प्रदक्षिणे काडून ताका नमस्कार करून ते कॅम्पा वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आनी अर्जुनूय थंय येता आनी आमकां कल्पना करचें जायना की अर्जुनाल कसन भावन आसचें पुरो म्हूण अर्जुनाल आनी भीष्म पिता म्हळ्यार ते कितले हांव वर्ड्स यूज केल्यार वय कितले शब्द यूज केल्यार वय ते अर्जुनाल आनी युधिष्ठिराल आनी पांडवाल मनांत ते कसन दुख्ख आशिल्लें पळय ते सांगचें जायच ना हे परिस्थितींत तितले एक प्रकार दुख्ख आशिल्लें तांकां की तांगेले निमित्त अशें जालें म्हणून तेन्ना दुर्योधन मस्त सकट डॉक्टर्स आपयत म्हळ्यार त्या टायमाचे वैद्य आसत पळय तांकां सांगता म्हळ्यार भीष्म पितामह कसने पेन किलर जावन दिवेत म्हळ्यार कसने बाण आनी लागिल्ले कसने एक क्यूर करूं तेन्ना भीष्म पितामह सांगता रिस्पेक्टफुली सांगता पुरा वैद्यांक की ना आता मेगेल समय आयला आता वचे समय आयला म्हाका तुमगेल पुरा कसने औषधी नाका तुमकां रिस्पेक्टफुली सांगता तुमी पुरा जन आपास वचे ती म्हणून आनी अर्जुनूय मागीर भीष्म पितामह पांय पडून निमगीत हांव कसने कोरयत हे पितामह म्हणून तेन्ना अर्जुना सांगता की हे अर्जुना मेगेल शरिरांत पुरा बाण लावन हांव अशी उलटा पडलेलो आसा जाल्यार मेगेल मागते आसा पळय अशी वाऱ्यारूय आसा म्हळ्यार एक सपोर्ट नाशिल्लो मागत्यारी तूं कसने कोरयत म्हणून तेन्ना अर्जुन कुडले म्हळ्यार ताका सांगता म्हणून ना कुडले तागेले हे बाण घेता आनी कुडले अशी मस्त सकट बाण भीष्म पितामह माथ्या पंदा लावन सोडता आनी भीष्म पितामह एक प्रकार पिल्लो म्हणटात पळय उश्या म्हणके जाता सपोर्ट करचें म्हणून सो त्या प्रकारारी हे एक त्या दिवस लील जाता पुरा जन मस्त वेळ नॉर्मली लढाई जलसिता सूर्यास्त जलसिता पुरा जन कुडले तांगेले कॅम्पा वतात जाल्यार आयचे दिवस हे धांचे दिवस कोणी इमिजिएटली कॅम्पा वचचे नात पुरा जन थंय भीष्म देवाल येद्राक थंय युद्धभुमीर आसत मस्त काळ देखून मस्त जन कोणी अशी वचचे नात पुरा जन येवन पांय पडता आसत मस्त जन रडता आसत आनी पांडवा जावन एक प्रकार मिक्स्ड फिलिंग म्हणून येता की एक प्रकारारी दुःख तर आशिल्ल्यांची ज्या अनेक प्रकारारी तांणी कर्तव्य करून युद्धांतू ते धर्म संस्थापनार्थाय देवाल मनांत कसन आसा त्या मुखारसून भोर येता म्हणून त्या मागीर तांगेले मनांत येता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी युधिष्ठीर कृष्णा पांय पडटा त्या दिवस कॅम्पा येवन आपास आनी सांगता हे कृष्णा तूं आपास दाखोवन दिली म्हणून तुगेले गायडन्स दिवन आमकां की तुगेल रक्षण तुगेले शरण कोण येतात पळय तूं तांकां सोण घालना म्हणून कोण लेखिल्लें की भीष्म पितामह तसले योद्धाक वय पराजित करूयेत म्हणून मात तूं आमकां कशी रायट टायमार पुरा गायडन्स दिल्लें नास पळय ताजे ना आमी भीष्म पितामह तसले योद्धाक वय पराजयत केल्लो म्हणून सांगलें तो युधिष्ठीर पळय क्षण म्हळ्यार हे पुरा भक्तांना भीष्म असो अर्जुन असो युधिष्ठीर असो पुरा जन पळय येता की तांणी एवरी चान्स घेता ती की कसने तांगेले नम्र भावन दाखयता की तांगेल खातीर कांय क्रेडीट घेना ती कसने एक चांग विशय जाल्यार तांणी कुडले कसन सांगता ती देवा तुगेल रक्षणा निमित्त तुगेल दयेन जाल्लें म्हणून त्या एक भक्ताले एक लक्षण म्हणून सांगता की कसने तांगेल जिवनान तूं चांग जाल्यार तांकां कुडले सांगता की हे देवा तुगेल दयेनाची म्हणून आनी कसन की समजायनातल्यारी तांणी देवा प्रार्थना करता ती की कसन की मेगेलान तूं उणेपणस देवा तूं मेगेल रक्षण करी म्हणून सो हे एक भावन पळोव येता आनी तांणी नेक्स्ट डे सकाळी सुरे सकाळ जलसिताक कर्ण येता भीष्म पितामह मेळूक आनी भीष्म पितामह मेळून येवन मेगेल कसने चूक आसल्यार म्हाका क्षमापण कोरका म्हूण कर्ण भीष्म पितामह सांगता तेन्ना भीष्म पितामह कर्णा सांगतात की म्हाका गोत्त आसा तूं अधिरथाल पूत न्हय तूं कुंती आनी इंद्रालो पुत्र म्हणून म्हाका नारद मुनी आनी वेदव्यास देवान कितले की काळ फुडें सांगिल्लो हो विशय हांव कोणाक सांगनी म्हाका मात गोत्त आसा फुडेंची तूं केन्ना जन्मांत आयला तेन्नाची म्हाका नारद मुनी आनी वेदव्यास देवान येवन म्हाका सांगिल्लो आसा की कुंतील आनी इंद्राल पुत्र कर्ण जन्म आयला म्हणून म्हाका तुरेका गोत्त आसा आनी तूं पांडवान तूं पुरा पशी मालगड तुंची म्हणून कर्णालो तशें एक प्रकार सत्कार करता भीष्म पितामह आनी सांगता आत्ताय टायम
जायनी आज जाल्यार वय तू कौरवाल सायडा सोडून पांडवाल सायडा वचचेत आणि तू त्या सायडा गेल्यार खंडित दुर्योधनांत या युद्धांत मुखार सुन वचच्या खातीर ताका मागीर तागेले शक्ती अशेच ना त्या सांगले सिता कर्ण कसं उत्तर दिना आणि मात हे सांगता काय भीष्म पितामह की हे कर्णा युद्धाच पराक्रमान तू अर्जुना म्हणके कोणी आस जाल्यार तूंची म्हणून सांगता काय आणि त्या उत्तर भीष्म पितामहाल देखून ऐकल सिता कर्णाक इतली खुशी जाता काय म्हळ्यार कोण की कसं की तांगेले आणि भीष्म पितामहाल कसं की केन्ना एक कटू वचनसी आसतशील केन्ना तांणी चांग कसं की एक ऑपोजिट उलोवचेशील तांणी विरुद्ध पक्षीशी जाल्यार ह्या एक उत्तर ऐकून कर्णाक इतली खुशी जाता काय आणि तो साष्टांग प्रणाम करता काय भीष्म पितामह की हांव कसन चुकून कसन उलयला अहंकारारी आणि अननेसेसरली म्हणतात पळय हांव तुमगेलो कन्फ्रंट करता आशिल्लो कसन की एक कसन म्हण म्हाका गोत्ता म्हणून तेन्ना भीष्म पितामह सांगता काय हांव तुगेल केन्नाय वेलविशर आशिल्लो हांव म्हगेल उतरां केन्ना तुका हांव एक भिश्टयत आशिल्लो केन्नाय जाल्यार हांव तूं कसल्या भिश्टयत आशिल्लो कसल्या की तू कळका की तू समक सायडा ना म्हणून ताचे खातीर हांव भिश्टयत आशिल्लो म्हाका सांग देखून तू हांव तुगेल वेलविशराची म्हणून भीष्मदेव कर्णा सांगता म्हणून सांगिल्लो आसा आणि कर्णाक केन्नाय मन येयनी आशिल्लें काय की भीष्मदेवाली असल भावन आशिल्ली म्हणून म्हळ्यार आमी पळोव येता की भीष्म पितामह पळय खंयची समयार कसं सांगता तांणी वेट कर अशी न्ही तांणी हें केन्ना की तांणी कर्णा सांगीत आशिल्लें जाल्यार खंयची समयार सांगता म्हणून पळय ते तांगेले एक मॅच्युरिटी आशिल्ली त्या समय आयिल्ले शिवाय तांणी सांगनी तो आणि कर्णा एकदम भावूक जावन कर्णा पास रोवन तागेले सांगता काय मात दुर्योधनान आनी म्हगेल ते रिलेशनशीप आसा की आतां हांव ते चेंज करूं जायना तेन्ना जाल्यार भीष्म पितामह ताका आशिर्वाद दिता की तूं तुगेल क्षत्रिय धर्म करी आणि दुर्योधन आपास येता आपास सकाळी हे नेक्स्ट डे युद्ध सुरू जावची सकाळीची पुराजन येता आसा ती भीष्म पितामहाल दर्शन घेवचें आणि दुर्योधन भीष्मा सांगता आणि दुर्योधन आपास भीष्म पितामह सांगता आयची जावकाले आज ही युद्ध सुरू जावची पशी फुडें युधिष्ठिराला वचून सांग की हे लढाई बंद करतात आमी म्हणून आपास डिस्कशन करूया म्हणून दुर्योधन आपास सांगता काय ना म्हणून आजी काही भीष्मदेव सांगता काय हे तू कृष्णान आसता दोळते तू युद्ध विजयी जावचे साध्य ना म्हणून आत्ताही तो दुर्योधना सांगता भीष्मदेव जाल्यार ना सो अशा प्रकारार पळोव येता की मागीर युद्ध जावची पशी फुडें रात्री म्हणके आपास पुरा युद्धभूमीन कोण युद्धा भाग घेतात पळय सकाळी फुडें युद्ध सुरू जावची पशी फुडें पुरा जन भीष्मदेवाक पांय पडचे येता ती पुरा जन प्रदक्षिण करता ती आणि युद्धा वचचे तयारी करता आसत पुरा जन तेन्ना भीष्म पितामहान मस्त म्हळ्यार सकाळी खातीर भीष्म पितामह खातीर खावच्या खातीर दुर्योधनान अरेंजमेंट केलेलें आसलें तेन्ना भीष्मदेव सांगता की दुर्योधनाक की ह्या पुरा म्हाका कसने नाकाता म्हणून अर्जुनाक गोत्त आसा म्हाका कसन जावका म्हणून एक उत्तर सांगली सित्ताकाची अर्जुन एक बाण घेता काय आणि सीधा भूमीन तुका आणि ते बाण आस पळय सीधा भूमी भितर वता काय आणि भितर गेल सित्ता गंगे भायर येता म्हणून सांगिल्लें आसता युद्धभूमीर आणि ते गंगे एक स्प्रेया म्हणके ते युद्धभूमीर देखून भायर येवन सीधा भीष्मदेवाले तोंडा भितरी वता म्हणून सांगिल्लें आसता आणि ते गंगे भायर येताना भीष्माक गंगा देवी दर्शन वय जाता आणि तो आवसूक मना भितरीची पांय पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि भीष्माक अर्जुना पळोवन इतली खुशी जाता म्हळ्यार भीष्मान आणि अर्जुनाल एक रिलेशनशीप पळोव येता की ताका सांगका म्हणूय ना अर्जुनाक कळटा कशी भीष्माक सांगका म्हणूय ना आशिल्लें कृष्णाल मनांत कसन आस म्हूण कळटा आशिल्लें पळय त्या प्रकारार अर्जुनाक भीष्माल मनांत कसन आस म्हूण कळटा आशिल्लें आणि त्या सिच्युएशनांतूय भीष्मान अशी दाखयलें पुरा कौरवांक पांडवांक की अर्जुनाल कसन पराक्रम आसा म्हणून की भूमीर एक बाण मारून गंगे भायर आयली पळय म्हणून सो त्या प्रकारार आमी हे आयचे सेशन आजी हांगा एंड करूया तुमकां कसने आयचे सेशनांत कसने एक पॉयंट लायक जाल्लें वा कसने तुमकां अशें दिसलें की हें एक पॉयंट लायक आसा हें शिक्षीत अशें आसा तुमी चॅट बॉक्सार घाली येता और तुमी अनम्यूट करून सांगी येता आतां हांव 5 मिनिट क्विकली हाका पास रिकॅप करता आयच्या सेशनांत आमी कशें डिस्कस केलें ना सुरे आमी डिस्कस करतना आयच्या सत्संगांत आमी सुरे एक पॉयंट हें पळयलें की कशी भीष्म पितामहाक कितले तांणी मिसअंडरस्टूड आशिल्ली ती
विरोधी पक्ष कृष्णाले अधर्मा साइड आसती जाल्यार तांगेल मनांत हेंच आशिल्लें की कृष्णाल आनी कृष्णाल भक्ताल गौरव वाडूं का म्हणून त्यांच तांणी मनांत ते विरोधी पक्ष जावन आशिल्लीं कसं खातीर की एक पॉइंट प्रूव करचें की कृष्णाल विरोधी पक्षांत भीष्मा तसल पॉवरफुल योद्धावे असल्यार कांय करूं जायना म्हणून कोण कृष्ण कोणाल रक्षण करता पळय अर्जुनाल रक्षण करता तेन्ना भीष्माल तसलें योद्धाक वय कोणाक करूं जायना म्हणून आनी भीष्मदेव म्हणटा पळय एक अमेझिंग कॉम्बिनेशन आशिल्लो ब्राह्मण आनी क्षत्रियालो कसं की भीष्मदेव स्वर्गा वचून ताण पुरा वेद शास्त्र पुरा पाडून म्हणजे कसं एक ब्राह्मणाक नॉलेज आस पळय त्या वेळ आशिल्लें आनी कसं एक व्होल क्षत्रिय नॉलेज आशिल्लें त्या वेळ आशिल्लें तो तसल पॉवरफुल योद्धा कोण ब्राह्मण आनी क्षत्रियाल कॉम्बिनेशन आशिल्लें पळय सगळे भुमीरी सगळे ब्रह्मांडांत कोणी नाशिल्लीं ती मात तसल योद्धान वय कांय करूं जायना केन्ना कृष्णाल एगेन्स्ट आसा म्हणून त्या एक रोल भीष्मदेवान व्हॉलंटियर कोर न्हू ते एक रोल केल्लें देवालो आनी देवाल भक्ताल गौरव वाडोवच्या खातीर म्हणून आनी आमी तें पळयलें की कशी वीर्य रस आशिल्ली तांगे म्हणून कृष्णाक आमकां कशी विंगड विंगड फुडांत वरायटी जावका स्वीट जावका चिकें म्हणटात पळय तिखसे जावका आमसे जावका तशी देवाकय तागेल भक्तां वटू विंगड विंगड प्रकारा रसारी आदान प्रदान करचें गंमत जाता तशींच भीष्मदेव आनी कृष्ण ते एक वीर रस म्हणटात पळय ताजें आदान प्रदान करून घेता आशिल्लीं आनी ते आदान प्रदान करतना कशी यशोदा कृष्णा पळोवन खुशी जाता आशिल्ली पळय कशी एक गोप बालकांक कृष्णान खेळून खुशी जाता आशिल्ली पळय कशी एक अर्जुनाक कृष्णान उठून राबून ते साखेर आसा खुशी जाता पळय तशींच भीष्माक देवान मारू येतान पळोवन खुशी जाता आशिल्ली कसले तांकां गोत आशिल्लें की कृष्णाक हांव खुशी जाता असं म्हणून सो त्या प्रकारान एक विंगड लेवलार हें एक प्रकाराची भक्ती आसा भीष्मदेवाल आनी कृष्णाले आमी हाजेर कितले मना व्हरूं ट्राय करतालीं तांतू डेप्थ आसा म्हणून सांगता इनफॅक्ट नेक्स्ट सेशनांत आमी हें वेळ पळोवं येता की सगळ्या ब्रह्मांडांत पुरा पशी व्हड भक्त कृष्णान गोपी स्त्री की ना गुह्यतम आनी प्रिय कोणीय कृष्णाल भक्त नाशिल्ली जाल्यार भीष्मदेव अशें आसा की गोपी स्त्रीच्या लेवलारी तागेली भक्ती आसा पूण आमी ते नेक्स्ट सेशनांत त्या वेळ पळोवं येता मागीर आमी मुखार हें पळयलें की भीष्म एक प्रकार ट्रान्सार गेल्लो ते देवाले मुखकमल पळोवन ते मारू येताना म्हणून नेक्स्ट डे पांडवाजान निमगेलें आनी भीष्म देवान गायडन्स दिलें तांकां की तांणी तांकां कशी पराजीत करूं येता शिखंडी मुखारसून व्हरूं म्हणून मागीर आमी धांचे दिवस युद्धाच पळयलें मस्त सकट विशय डिस्कस केल्लें की कशी शिखंडी मुखार राबून अर्जुनान मारलें आनी आकाशवाणी जाल्ली पुरा महर्षी ऋषी भीष्मदेवाले वसु भाव पुरा तांणी देवी देवतान सांगलें हे भीष्मा आतां टायम आयला म्हणून आनी त्या प्रकारारी तांणी डिसिजन घेतलें म्हणून जाल्यारय भीष्म पितामह ते इच्छा मृत्यू आशिल्ले निमित्त तांणी तांगेले देह त्याग करनी हें आमी पळोवं येता साधारण म्हणटा टायम हें कुरुक्षेत्राचे तांणी केन्ना उत्तरायण सूर जाता म्हळ्यार कालचे दिवस काल संक्रांती आशिल्ली न्हय संक्रांती दिवस तांणी देह त्याग करता संक्रांती दिवस तो व्हड दिवस आशिल्लो काली 2-3 वस्तू जाल्लो म्हळ्यार गंगेन येवचें हे समयारी मागीर चैतन्य महाप्रभून संन्यास घेवचें आनी भीष्म पितामहान देह त्याग करचें हे पुरा संक्रांती दिवसूच जाल्लो कालचे दिवसूच सो इतले समय ते भीष्मदेव ते बाणारी न्हिदून आशिल्लो आनी बाणान आसतना ते कशी मागीर मुखारसून ते युधिष्ठिराक राजधर्म सांगिल्लो आनी ते कशी दाखोवन दिल्लें की शरीर त्याग करतना कशी देवान एक स्मरण करून हे शरिरात त्याग करूं येता म्हूण ते भीष्मदेवान ते कशी दाखोवन दिलेलें ते आमी ते नेक्स्ट सेशनांत डिस्कस करूया केन्ना भीष्म भारी देवान म्हळ्यार ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर आसा की कशी आमी जीवन करता म्हणून आर्ट ऑफ लिव्हिंग LEAVING म्हळ्यार हे शरीर त्याग कशी करचें आर्ट ऑफ लिव्हिंग तें भीष्मदेवान आमकां दाखयलेलें आसा तें आमी नेक्स्ट सेशनांत डिस्कस करूया आमी हें पळोवं येता की भीष्मदेवाल जिवनांत तांणी पुरा जनाल वेलविशर जावन आशिल्लीं 100% आनी तांगेलें एक जीवन म्हळ्यार आमगे पुरा जना खातीर मस्त सकट चांग गुण शिकची तशें आसा तांगेल्या जिवनांत तांणी एक पुरा जनाल वेलविशर आशिल्लीं ती पितामह जावन आशिल्लीं ती आनी ताजे विशय आमी आनीक नेक्स्ट सेशनांत डिस्कस करूया लास्ट सेशनांत धन्यवाद
कसं चुकी जावन असल्यार तुम्ही पुरा जनांना क्षमापण करून दिता. रुची गोपी माताजी तुम्ही कंक्लूड. धन्यवाद प्रभुजी. भारी लायक सेशन. कोणाले कसले प्रश्न असले री, निमगू येता डाऊट असले री, नवे कोणा शेअर करचे असले री त्याने करू येता. प्रभुजी एक चॅट बॉक्सान ते क्वेश्चन असा. पळय केन्ना ते आकाशवाणी जाल्ली पळय की त्या समय आयला म्हणून तेन्ना ते भीष्म पितामहान डिसिजन घेतले. तांणी तांगेले अस्त्र तोग दवरून तांणी त्या बाणाशेर तांणी पडली ती पूर्व दिका पळोवन. सो त्या प्रकार त्या समयार जालें. आणि कोणाला प्रश्न असले निमगू येता. धन्यवाद प्रभुजी. भारी लायक सेशन. भीष्म पितामहाले एक उदाहरण आहे की तांगेले जीवनांत तांकां पुरो जीवनभर विरोध पक्षांतू उरका पडले, अधर्मा सायडा उरका पडले, जाल्यारय तांणी धर्माचे पालन इतलें केलें आनी खंय तांकां धर्म पालन करचें या ना जाल्यार अशी तांगेले एक भक्ताले शुद्ध भक्ताले कशें उरता की हे धर्माकिंत वयर भक्त आसा आनी देव आसा. तांगेल प्रसन्न खातीर, तांगेले एक संतोषा खातीर आनी तांगेले एक भक्ताक रक्षण करचे खातीर कशी आपणें हे श्रेष्ठ धर्म म्हण एक शुद्ध भक्त हांगा लेखता. कशी अर्जुनाक ताणें रक्षण करचे खातीर जाय जाल्यार मारयत आशिल्ले भीष्म देवान, जाल्यार अर्जुनाक एक रक्षण करचे खातीर की हे एक युद्धांत तो एक अर्जुनाक मान कळ्ळ्यार आनी कांय उरच ना म्हणजे तांणी तांगेले पुरा हे कंट्रोल करून घेतले. भले तांणी दुर्योधनाक वचन दिल्ले हे केल्ले तरी पण कशी कशी कर्ण तांणी अर्जुनाक वांचयले आनी देवाक कशी खुशी करचे, देवाक कशी प्रसन्न करचे म्हणून तांगेल धर्माक तांणी कॉम्प्रोमाइज करून घेतले. तशी एक भक्त बाह्य रूपान दिसता आमकां कितले धर्म सोडून वता, अधर्म कार्य करता. भक्त बी एक अधर्म करता म्हणून जाल्यार भक्त अधर्म करना, धर्माकिंत वयर खंयचे आसा ते पळयता. भक्ताक कशी देवाक कशी आमी प्रसन्न करचे हे धर्मा बद्दल म्हळ्यार आपणे पाप पुण्या बद्दल चड विचार करना. पण हे भीष्म देवाल्या लायफान तो आमकां शिकचे मेळ्ळे. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. आता माया माताजी भीष्म स्तुती सांगतात. माताजी तुम्ही सुरू करूया. हरे कृष्ण. इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्भरं दधाने वपुरलोककुला वृताननाजं विजयसखेरतिरस्तु मेन विद्या युदितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमभार्यलङ्कृतासे मम निशितशरैर्विभिद्यमान कचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा वृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु।
व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ रतरतचरणोऽभ्यया चलद्गुः हरिरिवहन्तुमिधं गतोत्तरीयः शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुतः तथा इनो मे रसभमभितससार मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान् गते मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे कृतः यरश्मिनितश्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्षहता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवद्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् हरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवलैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह। हरे कृष्णा। धन्यवाद माया माताजी. मारेला ऐकून तुम्ही भीष्मस्तुती सांगले. माया माताजी वारीला ऐकून भजन कीर्तन करता मस्त लोकांक ती भजन शिकयता आणि GSB समाजाचे ती समितीचे प्रेसिडेंट असा शैकले हांव मस्त काळजानो मस्त सेवा करता आणि तिगेले टॅलेंट असा सिंगिंगाचे ती देवाले ग्लोरिफिकेशना खातीर देवाल गुणगाना खातीर देवाले भक्ताले स्तुती प्रेयर्स आणि भजन्स अशें तू हे करता म्हणून मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
प्रभुजी प्रश्न असा चॅट बॉक्सात. हा वय वय एक प्रश्न आशिल्लो की अशी कसल्या देव करता की आमकां फॉरगेटफुलनेस दिता म्हळ्यार आमी विसोर्स तशी कसल्या करता म्हळ्यार भगवद्गीतेन तूं देवान सांगचें आसा की सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृती ज्ञानम अपोहनम च म्हळ्यार उडगास दिवचें आनी विसरचें ते दोन्ही हांवाची म्हूण. मागीर आमी अशें पुरो की देव अशी कसल्या दिता म्हूण कसल्या की आमी देवाले अंश अशी जाल्यार देवान आमकां तें स्वतंत्रता दिल्या, फ्री विल दिला. देवाल विशय उडगास करता म्हूण जाल्यार देवाल सेव करचें आमकां मनान इच्छा आसल्यार देव खंडीत अशी परिस्थिती निर्माण करता आमगेल्या जिवनांत. तूं केन्ना गुरू रुपी एक कोणी येवच्या पुरो ती वैष्णवाल संघ मेळटा, आमकां देवाल विशय शास्त्र आयकुचें मेळटा, ते देव खंडीत करून दिता. जाल्यार आमकां कशें की देव आमगेले ते स्वतंत्रतान तूं इंटरफियर करना, मध्य येना. आतां आमकां देवाक सोडून विंगड कसं करता जाल्यार देव म्हणटा पडलें तथास्तु म्हणटा. म्हळ्यार आसो मेगेर उडगास काडका म्हूण ना तुमी, तुमकां तुमगेल्या जिवनांत कसं करता पडलें, तुमकां कसं इम्पॉर्टंट दिसता तें कोरयेत तुमी म्हूण. सो मस्त जेन्ना तांगेले विंगड विंगड कार्यांत तूं म्हणटात पळय मग्न जावन तांगेलें जीवन करच्या पुरो ती दुड्ड ओट्टू करच्या पुरो ती और विंगड खंयच्या विशयांत तूं तांगेलें मन 100% आसूं न्हू देवाल विशयांत कांय मन ना. देव सांगता तुमकां तांकां तूं मुखार सून वचूं काय जाल्यार तथास्तु तें करी म्हूण. मात केन्ना आमकां देव आमगेलो सुहृदम सर्वभूतानां तो आमगेलो केन्नाय वेलविशर. कशें आज भीष्म देवान कर्णा सांगिल्लें पळय, हांव तुका डायरेक्टली केन्ना येवन तुका सांगनी जाल्यार हांव तुगेलो केन्नाय वेलविशर आशिल्लो म्हूण. तशींच देव परमात्मा जावन आमगेले आत्मान तूं भितरी आसता आमगेलो तूं आमगेलो वेलविशर जावन. आनी केन्ना आमी थोडे वेळ देवा इंडिकेशन दिता ती की देवा म्हाका तुगेले विशय उडगास करता, तुगेले सेव करचें इंट्रस्ट आसा, तेन्ना देव आमकां मुखार सून वच्चे तांतूय वाट दाखोवन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो देव आमकां केन्नाय सोडून घालना. आनी हें कृष्णान देवान लिहिलां आमी पळयता कशें कृष्णान अर्जुना सांगिल्लें पळय की हांव तुका केन्नाय सोडून घालना म्हणून, न मे भक्त्या प्रणश्यती. सो देव अर्जुनाल थ्रू आमकां पुरा जेन्ना मेसेज दिता आसा की हांव तुमकां केन्नाय सोडून घालना म्हणून, जाल्यार आमकां कितलें देवाल विशयांत इंट्रस्ट आसा पळय त्या लेकार देव रेसिप्रोकेट करता, आदान प्रदान. आमी इंट्रस्ट दाखयनातल्यार देवूय इंटरफियर करना आमगेली स्वतंत्रता. सो देव खंडीत आसा. आनी तें भजनय पुरंदरदासान की आमी न्हिदोवन सांगल्यार देव बैसून आयकत खंय, आमी बैसून सांगल्यार देव राबून आयकत खंय, आनी आमी राबून सांगल्यार देव नांचून आयकत खंय. म्हळ्यार आमकां कितले देवाल विशय इंट्रस्ट आसा पळय ताजी कितले की लक्ष कटल्यान चड इंट्रस्ट देवाक आमगेले खातीर आसा की हाण एक पंत आमगेले विशय नांव काडल्यार म्हाका कितली खुशी जाता म्हूण. सो ती एक देवाल भावना केन्ना आसता. सो आमी तें एक श्रद्धा दवरून मुखार सून गेल्यार देव खंडीत रक्षण करतलो आनी पुरा समयार ते देव खंडीत परिस्थिती निर्माण करतलो. हें आमकां स्वयं आमगेल्या जिवनांत अनुभव करचें. स्वल्प टायम एक पंता थोडे पेशन्स जावका, आधो श्रद्धा थोडे फेथ दवरून आयकता राबल्यार सत्संगांत येवन आमकां कसन जाता आमगेल्या परिस्थितींत थोडे पुणे आमी कसन आमगेल्या सायडा दाखोवन कसन करता देवा दाखोवच्या खातीर की म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हूण. इधर तुमी भगवद्गीता पठन करूं येता देवाला एक नियमीत रुपारी. आतां हे कलियुगांत हरे कृष्णा महामंत्र म्हळ्यार व्हड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हे कितले जाता तितले पण ते नामस्मरण करता राबल्या पळय देव परमात्मा जावन आमगेलो ओट्टू आसा. देवा कळटा घडी घडी मेगेलें नांव घेताच म्हळ्यार इंट्रस्ट आसा म्हूण. आनी देव मागीर सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो आमगेल्या मनान तूं हृदया लागीं आसा देव मागीर आमगेली वाट क्लियर करतलो. तुका मेगेल आमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार हांव तुका नेक्स्ट स्टेप दाखयता म्हूण. आमगेल्या जिवनांत आमी इंट्रस्ट घेतना ते विसरचे आसा पळय देवाक ते चिके चिके उणी जाता वतलें आनी देवा उडगास दिवचें, देवाल विशय स्मरण करचें, ते हगूर हगूर चड जाता आसतलें स्टेप बाय स्टेप. ते आमगेल वयरी आसा. होप आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. हरे कृष्ण. सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतले इंट्रस्ट घेवन इतले उत्साहान तुम्ही हे प्रोग्रामाक संडे का टाइम काढता ती. आणि नेक्स्ट सेशन आमगे लास्ट सेशन फायनल लेसन्स भारी लायक उरतले. प्रभुजीन सांगल्या वरी आमी मालगडेले आयकता ती नवे रामायण महाभारतांत आयकल उरतले की हाऊ टू लिव्ह इन दिस वर्ल्ड. आमी कशें उरका, आमगेले आचार आमगेले विचार कशें उरका म्हणून एक प्रमाण एक लेवला पासून आमकां कळता. जाल्यार हे शरीर हे जग सोडून कशें वचका
ते बी अगदी इम्पॉर्टंट कशी हे जगांत उर का जीवन कर का आणि हे जग कशी सोडका म्हणले मस्त अगदी इम्पॉर्टंट असा. नेक्स्ट सेशन तुम्ही चुको नाका ती मुद्दाम हे सेशन अटेंड करा आणि तुमगेल कोणी बी फ्रेंड्स रिलेटिव्स असले तांकू बी इन्वाइट कर येता तांकू बी लिंक तुम्ही हे करता. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. प्रोग्राम आज विराम देता ती आम्ही 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील भीष्म देव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.